सध्या केपें पालिकेच्या गुदावांत आशिल्ली लायब्ररी नव्या जाग्यार व्हरची अशी मागणी थंयचे ज्येश्ठ लोक करतात। हे लायब्ररीन लोकांक बसपाक सारको जागो ना, थंय लायट ना, कितें वाचतले म्हणल्यार दोळे फोडचे पडटात। दिसपट्टे हाल काडचे परस लायब्ररी दुसरे कडेन व्हरात म्हूण लोक मागतात। पळयात मयूर नायकाचो रिपोर्ट। एग्री जाय पण ताणें हाडून ती शेवटां आपल्याला ह्या बिल्डिंगे भितर दंपतली। हांगा ही पुस्तकां म्हणजे अजून पर्यंत पळयलें जाल्यार तुका कळटली भितर पुस्तकां आसा, जी पुस्तकां आसली ती पुस्तकां मेंटेन सारके जाय। लोकांक हांगा बसपाची जागो ना, जरी आतांची भुरगे येना हांगा वचपाक, जाणटे जरी कोणी हांगा वाचतले म्हळ्यार तांकां सारकी बसपाची वेवस्था ना। ही लायब्ररी एक कोण तरी ताजो पयलो मनीस आसा तो येवन ती मेंटेन करता, ती उगडटा। अजून पर्यंत हाका पेपर दिवपी लोक आसात। तेन्ना म्हाका दिसता की केपेंच्या लोकांनी सगळ्यांनी आतां एकठांय येवपाक जावपाची तयारी करची आनी ह्या लायब्ररी कडेन, कित्याक लायब्ररी जो पर्यंत वाचप जावचें ना तो पर्यंत बाकीचे कांय हेर गजाली लोकांक कळच्यो ना। पूण आमच्या गांवांत यो जाल्यार आमकां लायब्ररी ना। आमच्या गांवांत व्हडले व्हडले लेखक आसात, साहित्यीक आसात, संशोधक आसा, जयंती नायका सारकी, पूण आमची एक लायब्ररी ना। आमची एक लायब्ररी आसली ती मोडली फाटीं। कितली वर्सांची आमच्या भुरगेपणाक आमी ते लायब्ररी वचपाक म्हणचे। ते उपरांत मागीर काडून ती सिमिट्री फाट्यां ती प्रायमरी स्कुलान घायली आनी दवरली। आनी आतां हे जागे हाडले ही सामकी गच जागो, ती स्क्रॅप घालपाक जागे असो। ती लायब्ररीची पद्दत ना, कित्याक ती बिजलीचो करंट ना, लायट म्हणजे बिजलीचो करंट ना, लायट ना, पंखो ना, आनी जे ती कबड आसा पळय तातूंत इतलो मेळ बसलो आसा की तातूंत शेल्फां भितर हात घालपाक भंय दिसता। आनीक म्हणजे सांगपाची लायब्ररी आमगेली मेंटेन्स करूंक ना। जी स्थिती खूब वायट जाल्ली आसा। जी बुकां आसा ती बुकांची मेंटेनन्स ना, ऑर्डर सारकी ना। लोकांक जी वाचपाची जाय ती बूक मेळना हांगा। त्या खातीर केप्यां लोकांची एक मागणी आसा, जाता तितले बेगीन एक लायब्ररी जाय हांगा। केपेंच्यान मयूर नायक स्टुडंट मिडिया। फाटल्या 3 वर्सांक गोंयभर मेळून 133 देवळां फोडून देवाच्यो वस्ती, मुखी आनी फंडपेटयांतले पयशे फारायल्यात। मात भोवतेक केशी अजूनय तडीक लागिल्ल्यो ना। फक्त 35% केशी सुटल्यात। 133तल्यो फक्त 46 केसी पुलिसांनी सोडयल्यात। तातूंतले 17 केशींतले आरोपी निर्दोश सुटले। फक्त 3 केशींनी आरोपी ख्यास्त जाल्या। 62 केशी पुरावे नाशिल्ल्यान बंद केल्यात। फाटल्या 3 वर्सांत राज्यांत देवळां फोडपाचे प्रकार हिसबा भायर घडल्यात। परवरेचो आमदार रोहन खंवटेच्या प्रश्नाक जाप दितना गृहमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेत ताचो आंकडो दिला। 2009 सावन आज मेरेन चोरांनी 133 देवळां फोडल्यांत। 2010 देवळांनी सगळ्यांत चड 64 चोरयो जाल्यात, असो पुलिसेचो रिकॉर्ड सांगता। देवळां फोडपाच्यो घडणुको वर्स 2009 29, वर्स 2010 64, वर्स 2011 25, वर्स 2012 ते जून मेरेन 15 वट्ट घडणुको 133। ह्यो केशी सोडोवंक पुलिशेक फावो तशें येसमात येवंक ना। फकत 35% केशी सोडप पुलिसांक आतां मेरेन जमला। तातूंतल्या 17 केशींतले आरोपी निर्दोश सुटल्यात। फकत 3 केशींनी आरोपीक खास्त जाल्या। 2009 सावन वट्ट केशी 133, 46 केसी पुलिसांनी सोडयल्यो, 44 केसींनी आरोपपत्रां घालीं, 3 केसींनी खास्त फर्मायल्या। 17 केसींतले आरोपी निर्दोश सुटले। 24 घडणुकांची कोर्टात केस चलता। 27 केसींचो तपास चालू आहा। 62 केसी पुरावे मेळनाशिल्ल्यान बंद केल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। श्रावण लागलो। कांय जाण सध्या म्हयनोभर शिवराक। पयलो आयतार जालो। सवायशीण बायलो श्रावणांतली तरतरेची पत्री घेवन आयतार पुजतात। सकाळीं पुजपाचो आनी सांजे तुळशीन पावोवपाचो। आतां हे 4-5 आयतार पातोळ्यो, सान्नां, खिचडी, सुक्ररुणे अशी तरतरेची गोडशी आसतली। आयच्या आमच्या व्हिडिओन पळयात गोंयकारांचो पयलो श्रावणी आयतार।
आनी आतांच मेळिल्ले खबरे प्रमाण गोंयचो आदलो खडेगांठ विरोधी पक्ष फुडारी आनी भलायकी मंत्री दोतोर काशिनाथ जल्मीक मरण आयलां. ते 63 वर्सांचे आशिल्ले. दुयेंत आशिल्ल्यान फाटले 7-8 दीस ते मेडिकलान आयसीयूंत आशिल्ले. ताचे कुडीचेर सोमारा निमणे संस्कार जातले. गोंयचे आदले सभापती आनी मुख्यमंत्री दोतोर लुईस प्रोतो बार्बोजाक पक्षांतर बंदी कायद्या खाला अपात्र थारावपाचो निकाल दोतोर जल्मीन दिल्लो. हो निकाल बरोच गाजिल्लो. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.